प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हो मग त्यांना आम्ही खालतेपणा विषयांत ऐकतो. आज खालतेपणाने देवान आमकां उंच उबारचे. ह्युमिलिटी अँड एक्झल्टेशन. देव खालत्यांक उंच उबारता म्हणटा देवाचें उतर. वैगने ती कशें ऐकया. लुकाचो वांजेल 14 अध्याय 11 वचन. लूक 14:11. आपणाकच वर्तो करता, आपणाकच वर्तो करता, ताका देव खालतो करता, ताका देव खालतो करता, आणि आपणाकच खालतो करता, आणि आपणाकच खालतो करता, ताका देव वर्तो ताका देव वर्तो करता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच लुकाचो वांजेल 18 अध्याय 14 वचन केवाच्या. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवालो जावन, हो मनीस तो सुंकागार देवाक मानवालो जावन आपल्या घरा पाटी आपल्या घरा पाठी गेलो. कोण तो आनी एकलो, कोण तो अनेकलो फारिजेव ताका मानवालो ना. ताका मानवा देवाक मानवालो ना. पळया कित्याक आपणाकच वर्तो करता, आपणाक जो कोण वर्तो करता, ताका देव खालतो ताका करता, देव खालतो करतलो, आणि आपणाकच खालतो करता, आणि आपणाक जो कोण खालतो करता, ताका देव वर्तो करता. ताका देव वर्तो करतलो. तशेंच आमी जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 6 वचन आणि 10 वचन ते केवाच ऐकया. जेम्स चॅप्टर 4:6 and 10. कोण तो दिता ती कृपा, कोण तो दिता ती कृपा, आणि की वर्ती आणि की वर्ते. ह्या पासून त्यापासून पवित्र पुस्तकेच म्हणला. पवित्र पुस्तकीच म्हणा. देव गरब्यांक मुखार रावता, देव गरब्यांक खांटाळता, कोण खालत्यान कृपा दिता. खालत्यान कृपा दिता. 10 वचन. सोम्या समोर सौम्या समोर तुमकांच खालती करा, तुमकांच तुम्ही खालती करा, आणि तो तुमकां तो तुमकां उंच उबारतो. उंच उबारतो. पहिले पेद्रूचे पत्र 5 अध्याय 6 वचन. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5:6. देखून देखून देवाच्या बळवंत हाताकाय देवाच्या बळवंत हाताकाल तुमकांच तुम्ही खालती करा, तुमकांच तुम्ही खालती करा, अशें ताणें निश्चित केलें. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या वेळार दिसा तो तुमकां तो तुमकां वयर उबारतलो. वयर उबारतलो. पळय आतां आमकां देवान वयर उबारचे हांगा आयकूंक मेळटा. केदाळा आमी खालती जातो. आतां जर आमकां खालतेपणाक विरुद्ध जावन अशें गर्व, त्या गर्वाचेर आमी जायत कशें व्हरचें. हे सवाल पळया. आतां आमी कशें जायत व्हरवें 2 संगती हांगा आसात. कितें? एक, जें कितें देव तुका आनी म्हाका सांगता तें आमी करूंक जाय. खालतें जाया आमी खालतें जावंक जाय. आनी देवाचें काम आपणें बसयल्लें खालतें जाल्ल्यांक उंच उबारता म्हणा. देवाचें काम देव करता. आतां आमी हें जाणा जायते, पूण हें काम खालतें जावचें मजें गी. आमचेच टक्के आमी खालतें जावंक साध्य आसा गी? केदींच ना, केदींच ना. आमकां खालतें करचें काम देवाचें. देव आमकां कृपा दिता. देवाच्या कृपेद्वारे मात्र आमी खालती जावंक शकता. कृपे विणे आमी खालतें जावंक शकना. त्या देखूनच देवाच्या हाताखाल ते पेद्रूच्या पत्रांतले देवाच्या हाताखाल, देवाच्या कृपेखाल आमी खालती जावंक जाय. जस्ट की हांव खालतो जाता म्हळ्यार वी विल बी ए फेल्युअर. आमच्यान साध्य ना. इवन आमचें पवित्रपण जाल्यार तशें देवान आमकां आज्ञा दिल्या, बी होली फॉर आय द लॉर्ड युअर गॉड एम होली. जसो हांव तुमचो देव भगवंत या पवित्र, तशें तुमी जायचे पवित्र म्हण देवान सांगलां. पूण आमचेच टक्के आमी पवित्र जावंक साध्य ना म्हण देवाक करता. आमी पवित्र जायचे जाल्यार देवाच्या पुताचें रगत म्हजेर वागयचें आणि ते पवित्र आत्म्यान करचें काम तें. Sanctification is the work of the Holy Spirit by sprinkling the precious blood of Jesus upon us. जेजूचें आमोलीक रगत आमचेर वारोवन आमकां नितळ करचें काम पवित्र आत्म्याचें. आनी देखून देव लेवी शास्त्र चॅप्टर 20:8 तिके वाचपय. तुम्ही म्हजे कायदे पाळोवंक जाय
आणि तांचे प्रमाणे जीवंक जाय कित्याक कित्याक हांव तो सर्वेस्वर हांव तो सर्वेस्वर जो तुमकां पवित्र जो करता. तुमकां पवित्र करता. पळया मगाच्या न्हू पवित्रपणाक हांव मस्त वावर करूंक पुरो साध्य ना. देवाच्या हातांत हांव जर तर म्हाका पवित्र कर म्हणून म्हाका लानविकेन समर्पण दिता ते झाडा देव म्हाका पवित्र करता. आणि खालतेपणाक गेले त्या शिकवण्यात आमी आयकलां ह्युमिलिटी अँड होलिनेस. होलिएस्ट शुड बी दी हम्बलेस्ट हे आयकल्लें आमी गेले तशें जाल्ल्यान हांवें खालतो जावचें जाल्यार देवाच्या कृपेकान मात्र खालतो जावेत. त्या देखून हांवें म्हाकाच देवाच्या हातान समर्पण दिवंक जाय. म्हाकाच देवाच्या हातान समर्पण दिवंक जाय. आमी वय आमकां अवकाश मेळटात. तुम्ही हंबल युअरसेल्फ तुमकां तुमी खालते करा म्हळ्यार आमकां थोडे पटी आमकां खालते जावच्याक अवकाश मेळटा. ते अवकाश जावं पुरो म्हजे भितर या म्हजे भायर म्हजे इश्टा मारिफात या म्हज्या दुस्माना मारिफात म्हज्याच नेचर या कुरपे मारिफात ह्या सर्व घडितांनी हांवें देवाक आर्गां दिवंक जाय. म्हाका अवकाश मेळिल्लो तो उपयोग करूंक जाय देवाच्या त्या कृपे खातीर. देवान तो अवकाश दिला त्या अवकाशा खातीर हांवें आर्गां मोकळाक दिवंक जाय. ते झाडा म्हणजे तेंची कृपा आणखी वाडत वता. आणखी हांव खालतो जावंक चड आनी चड कृपा मेळटा. त्या देखून मोगाचें न्हू खालतें करचें काम आमकां देवाच्या कृपे मारिफात. त्या देखून आमी देवाच्या हाताखाल बळादी हाताखाल आमी आमकांच खालतें कर जेजू भळे आनी खालतें काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें आमी मागूंक जाय आणि त्या प्रकारे मागल्यार जावना मेळिल्ले अवकाश आमी उपयोग करूंक जाय. सगळ्यात पटी आमकां चिंत्या एक भाव म्हाका अपमान करता. हांवें दक्षिण जेजूच्या कुर्साक पळोवन म्हज्या सोम्याक कितलें अपमान केलें कितलें ताका नेगार केलें. ताच्या तोंडार थिंपी उडयली ताका तोंडार घुमटां मारली. हें परत ताणें सोंसलें न्ही एक उतार उलोवना न्ही. ती हांवें दक्षिण एक ऑपॉर्च्युनिटी ताणें अपमान केलो देवान म्हाका त्या भावा मारिफात दिवचो एक अवकाश तो हांवें तो उपयोग करूंक जाय. अशें केल्ल्या वेळार आमचें खालतेपण वाडत वता. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू देवच आमकां खालतें करता म्हणटा आसतना देवान खालतें करचे रीत दोन तरांची. एक प्रिपरेशन म्हणटा. एक आमकां देव तयार करता त्या खालतेपणाच्या वाटेन आमकां तयार करता. प्रिपरेशन डिसिप्लिन आमकां शिस्त शिकयता ट्रेनिंग दिता. पण ह्या मोगाचें न्हू आमी चिंत्या परण्यासोल्ल्यांतलो जुजे ताका परण्यासोल्ल्यांतल्या जुजेक कितल्या तरान कितलीं वर्सां ताका देवान दिल्लें सोपान दिल्लें. ताचो व्हडलो करता म्हणून पुरो स्वप्नान दाखयल्लें. पूण तें सोपान जारी जायचें जाल्यार ताका भावांनीच विकीचें पडलें. ताका इजिप्टांत पोतिफराचो सेवक गुलाम जायचें पडलें. अपवाद घालून जेलांत वचचें पडलें. थंय तान पॅलेसाक येयलो प्रेझेंट टू पॅलेस. तितलीं वर्सां म्हयजेक पळया म्हयजे देवाच्या प्रजेक सुटका दिवय म्हणून देवान नेमलेल्या वेळाचेर की पयलोच गेलो तयार जावन. पूण धाविचें पडलें. 40 वर्सां त्या मिडियानांत जेत्रोच्या हाताखाल 40 वर्सां राविचें पडलें. 40 वर्सां उपरांत देवान आपल्या बसयल्ल्या मिसावांक ताका हें पडलें. जेजूकच पळया 12 वर्सांच्या प्रायर जेजू हांवें देवाळांत आसचें न्ही म्हज्या बापाच्या घरा आसचें न्ही वेळ भरती जावन नासलो. 30 वर्सां पर्यंत देवान ट्रेन केलें
डिसिप्लिन केलें, प्रिपेअर केलें. 3च वर्सांच्या मिसावाक 30 वर्सां प्रिपेअर केलें. पूण जेजू वळो आनी खालचो. आमकांय तशेंच म्हाका, आमकांय तशेंच. आमी खालतेपणो आमी जोडून घेयचे जाल्यार देवान आमकां खालतेपणांत हे पयलो भाग कितें 2 तरेन म्हळें हांवें 2 स्टेज. पयलें प्रिपरेशन. आमकां हे खालते जावच्याक प्रिपेअर करता देव. कृपा दिता, कृपे वयर कृपा दिता, तयारी करता, आमकां डिसिप्लिन करता, आमकां ट्रेनिंग दिता, आमकां प्रिपेअर करता. प्रिपरेशन जाल्या उपरांत फुलफिलमेंट. 2 स्टेज म्हळें प्रिपरेशन अँड फुलफिलमेंट. जे जाल्यार आमी त्या मट्ट्याक पावतू ते जाल्यार आमी कितें वावर केलो, ती तयारी केली, देवाक खाल जालें, हांव देवाच्या हाताखाल कृपेखाल आमी जाता तितलें खालते जावंक प्रयत्न केलें. आनी ते जाल्यार ते फुलफिलमेंट, एक्झाल्टेशन. देव आमकां उंच उबारता. हें जावन आसा खालतेपण. Humble yourself, God will exalt you. Be trained, be disciplined, be prepared, undergo the preparation. हे पुरा जावंक जाय उपरांत exaltation. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तिसरें जावन आसा मोगाच्यानो, देवाचे बगर आमकां महिमा ना. No glory without God. आमी कितें चिंता देवाची महिमा म्हाका जाय. पळया सांग पावलाक देवान कितें वर्त्यो सांगता दाखयल्यो, पण ताका एक कांटो दिल्लो न्हय. तशें आमकां देव तयारी करता आसतना देवान आमी देवाची खालतेपण कितें जावन आसा. आमकां खालतेपणाद्वारे देव आमकां उंच उबारता. म्हळ्यार देवाची महिमा म्हजे थंय दिसून येता. We reflect the glory of God म्हणटा. कळ्ळें? 2 कोरिंथ्यांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 18वें वचन तिके वाच पळय. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, 17 आणि 18. हो सोमी म्हणल्यार, हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, पवित्र. आणि जय सोम्याचो आत्मो आसा, जय सोम्याचो आत्मो आसा, थंय स्वातंत्र्य, थंय स्वतंत्र आसा. फ्रीडम, पातकांतावन स्वतंत्र, पवित्रपणाची वाट. उक्त्या मुखा मुळान, उक्त्या मुखा म्हणान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता ते आरशे. आम्ही सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळता. पळया मोगाच्यानो, खालतेपण जात आसतना आमकां कितें जाता, देवाची महिमा चड आनी चड परजळटा. म्हणून हांगा कितें आसा, हे वेसल खाली जायचे. हांगा पवित्रत्व जे कितें उतार आमी आयकलें देखून सांग पावलो त्याच 2 कोरिंथ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 6वें वचन आनी 7वें वचनांत अशें आसा. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and 7. कित्याक अंतकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा म्हळ्यार परजळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. आणि असली उतरावरती पदवी आमचे तावन नाही बगार देवातावन येता म्हणून दाखोवचे खातीर हे दिरवें जे कितें दिरवें पवित्रत्वाचें दिरवें जेजूची महिमा जेजूचो प्रकाश आमी मातयेच्या आयदनांनी वयता. पळया म्हाका ही म्हजी कूड मातयेचें आयदान म्हणटा सांग पावलो. आमचे कुडीक मातयेची आयदनां पडल्यार फुटून येता बुडकुलो आसल्या बरी.
बुडकुलो फुटून वता. ह्या एक लोंगलाची दत्काडी अकस्मात वेताना लागली फुटून वता. तशी आम्ही पूण हांगा आमी देवाची महिमा वयतो. हे आयदान देखूनच आम्ही खाली आयदान जाय आम्ही महिमेक वोवूंची आयदानां जायची. We are vessels of honor. हे आयदान वही, बुडकुलो वही, अस्कत वही, तुटता फुटता वही, अंतू आम्ही देवाची महिमा व्हावची आयदान आम्ही. हे जाणा जावंक कसा, हे जाणा जावंक कसा. आणि ही महिमा आता आम्ही ऐकल्या प्रकारे पवित्र आत्मा आल्यार मात्र ती महिमा. देव म्हणजे ते आल्यार मात्र आय एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. देवच ना जाल्यार देवा बगर महिमा ना. पळया आमकां पहिल्या सामयच्या ग्रंथांत 4थ्या अध्यायांत म्हणून ऐकूंक मेळटा, इकबोध म्हणलो वर्ड ऐकूंक मेळटा. ते केव्हा वाचपे? तिने भुरग्याक इकाबोध म्हण नाव दिलें. कित्याक? म्हणून महिमा इस्रायलांत गेल्या. महिमा हांगा झुजांत इस्रायल सोलवातात आणि आर्काची पेट ती फिलिस्टिकार व्हरून येतात. त्या वेळार एलीच्या पुताची बायल सोनू, एलीची सोनू प्रस्तुत जाता तसा प्रस्तुत जाता. पूण ती मरच्या पयल्यान भुरग्याक नाव दिता. कितें? इकाबोध. कितें अर्थ? देवाची महिमा इस्रायलांत गेली. तशेंच मोगाच्या न्हू आमी देवाची महिमा व्हावची आयदानां वही, पूण देव हांगा आसूंक जाय. देवा विणे महिमा ना. हे अर्थ जायचे जाल्यार हे एक्सटर्नल न्ही. पळया आतां हांव तुमी एक बरें काम करता, त्या बऱ्या कामाक तुमकां एक रिवॉर्ड मेळटा. तुमकां एक अवॉर्ड मेळटा, रिवॉर्ड मेळटा, कितें आसूं ते भायलें तें. पूण हांगा हांवें खालतो जाल्ल्या वेळार म्हाका देव उंच बारले जाल्यार तो देव म्हजें तें आशिल्लें आनी त्या देवाची महिमा म्हजें तें दिसलें. देवाची महिमा उंची आयदान आमी आनी तशें देव म्हाका उंच बारता. देवच म्हजें तें. The indwelling of Christ. जेजू तो बळो आनी खालत्या खालचो जेजू हांगा वस्ती करता. And it should be eternal dwelling. ससनाक ताणें हांगा जिवंचें. म्हळ्यार म्हाका ससनाचें जिवीत देखूनच सांग जुआंवचो अंजेलांत 14व्या अध्यायांत 17 वचन तिके वाचपय. तोच तो स्वतःचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना, संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. तुम्ही संसाराची जाल्यार मोगाच्या न्हू तुमी पवित्रात्म्याक वळखूंक शकना, ते पवित्रात्म्याक घेवंक शकना. पूण तुमी ताका वळखात. तुम्ही ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगता, कित्याक तो तुमचे सांगता आणि तुमचे थंय तो आणि रावता. तुमचे भितर तो रावता. He dwells in you and he is with you. He is with you and he is in you. तशें जाल्यान मोगाचें न्हू हांगा तो जेजूचो आत्मो, द स्पिरिट ऑफ जीसस. जेजूचो आत्मो देव आमकां केन्ना आमी खालतीन जातो. जेजूचो स्पिरीट म्हजें तें आसता ना, म्हजें तें जेजू जियेता. आनी कित्याक? ही लिव्स फॉर एवर. पहिल्याच्या वचन वाचपय कशें तांचं तो हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ फॉरएवर. इंग्लिशांत फॉरएवर. दॅट मीन्स ही विल बी विथ यू फॉरएवर. जेजू आमचे भितर फॉरएवर, पवित्र आत्मा आमचे भितर फॉरएवर, देव बाप आमचे भितर फॉरएवर. हे आमचे क्रिस्तांव. हे खालतेपणाद्वारे मात्र फॉलो. पळया आमकां हे खालतेपणाक प्रूफ कितें? तूं खालतो जाल्यार तुका देव उंच उबारता म्हणल्यार प्रूफ कितें?
जेजूच्या की दुसरें प्रूफ जाय की आमकां जेजू खालतो जालो खुर्सा मरणा पर्यंत खालतो जालो देखूनच देवा बापान ताका अति उंच बारलो आनी दिलें ताका स्वर नांव परस वर्तें नांव सर्गी संसारी पाताळी हर एक दिंबी त्या नावाक बागवाजे हर एक जिबेन तोच सोमी म्हण गाजयजे देवा बापाच्या महिमे खातीर म्हण ते उदार सांगेन हांगी फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्यायाचें 11वें वचन 10-11वें वचन मोगाचें नांव जेजू आमकां प्रूफ आसता जर तर हांव जेजू बरी खालतो जाता देव म्हाका उंच बारता त्या जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या ताणें आमकां कितें सांगलां म्हजे तावन शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हजे जू हांवूंक हाडू जेजून सांगिल्लें उतरां म्हजे जू हांवूंक हाडू पयली आतां जू म्हणटाना पळया हांव जेजूचें जू कांगूक वता जू तुमकां करता जू कशें आसता करता 2 बैल असतात बैल ते नांगर आसता शेत कोसोवंक आतां पळया जेजूचें जू हांव काण घेतना इक्वल अशें चिंत्या एक नांगराक एक जुवाक एक बैल गेला आनी गाड्यावन गेला समान जायना न्ही देखून हांगा पळया ह्या आमच्या केसींत केदां हांव जेजूचें जून तें कालतेपणाचें हांव सद्या आनी बऱ्या काळजाचो म्हजे तावन शिका हांव केदां जेजू बरी खालतो जावंक देवाची कृपा मागता त्या कृपे खालतो जावंक प्रयत्न करता देवाच्या बळादी खालतो जावंक हांव हें करता जेजू म्हजो म्हाका हात सोडिना येदळाचो कितलो खालतो जालो आमच्या किरकोळकायेंत आमच्या ल्हानविकायेंत तो रिगलो आमचोच स्वभाव ताणें काण गेलो आमचे मनशापण ताणें घेतलें आतां तो कितें करता हांव केदळा ताचें जूं काण घेता तो म्हज्याच लेवलाक देंवता जेजू कित्याक ते योग शुड बी इट कॅनॉट बी अनइक्वल ते जेजूचे सांगातच त्याच समसमपणांत आसूंक जाय देखून जेजू म्हज्या लेवलाक देंवता आनी तें जू हांवूंक आदार दिता तें जू हांवूंक सकत दिता ती कृपा दिता तोच म्हजे भितर येता पळया मोगाच्या न्हू जेजू आमचे खातीर कितलो ल्हान जाता तशें आसतना हांवें देव म्हजे थंय आशिल्लें जाल्यार जेजू देव म्हजे थंय आशिल्लें जाल्यार कशें उदक पळया वयर तावन वाळटा सकयल गुड्यार तावन उदक सकयल वाळटा आनी तें वाळटा जर तर एक व्हडली गुंडी आसा त्या गुंडयेन तें उदक भरता तशेंच केदां हांव देवा मुखार संपूर्ण ल्हानवीक जाता संपूर्ण खाली करता म्हाकाच खाली करून खा हें आयज ल्हान म्हणे हांवें बुडकुलो म्हणे बुडकुलो भरती जाल्यार देव भरना बुडकुलो कंप्लीटली एम्प्टी it should be empty completely मोगाचें न्हू त्या देखूनच केदां हांव म्हाकाच संपूर्ण खाली करता खालती हांव ल्हानवीक जाता ते जाळा देव म्हजे थंय भरता म्हणटा मोर lowly I am God will fill in me बेगीनच देव म्हजे थंय भरता देवाची महिमा आनी म्हाका उंच बारता मोगाच्या न्हू हर एक ख्रिस्ती वार्थाक गरजेचें
हर एक क्रिस्तावांकी हे दिवन असते देवाच्या पुरते सिंहासनात जाऊन देवाच्या सदरेत जाऊन येऊनची आज्ञा ही थोड्या संता भक्तांना मात्र नाही. हर एक क्रिस्ताव म्हणतेल्यानं खालतो जायचेच जर त्याने वरतो जायचे. खालतेपणा बघार वरते पुन्हा देवा बघार देवाची महिमा अलग ना, सेपरेट ना. Only when God dwells in me, His glory lifts me up. ताची महिमा म्हाका उंच उबारता, वयर उबारता. असो जेजू खालतो जालो प्रसामनापर्यंत देखून ताका ती उंच उबारले. तशें तुका आनी म्हाका जेजबरी जावंक पोवणे मेळ्ळा आनी त्या पोवण्याद्वारे त्या वेळा हांव खालतो बळो जाता. जेजूबरी जेजूच्या जू मोठे काद्यार वयता. जेजू म्हाका साथ दिता, हात दिता, म्हाका ते वाहूंक उसलोप करता. तो म्हज्या मट्टाक देऊन चिंतून पळया कितले भाग आमचे. जेजू आमचे भितर जिवन आमी खालते जावंक आमकां आधार दिवचे. तशें जाल्ल्यान मोगाच्यान मागया करपा मागया. सर्गींच्या बापा तूं अशें ते मनशाचें खालते खालते जाल्यार तूं उंच उबारते. बापा दी तो जेजूचो आत्मो आमच्या भितर जिवन आमकां संपूर्ण सुटका दिवच्या. आमचे पवित्रपण त्या खालतेपणा बघार ना म्हणल्यार आमी वळखून काडयो. पवित्रत्वाच्या आदारान पातका जावन सुटका जोडले जावं, पवित्रपणाच्या जिवितांत वाडिल्ले जावं. खालतेपणांत आमी जेजू सांगता जेजू बरी जावंक दयेन फाव कर मागतो. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन, आमेन, आमेन.